हे सगळे नाटकां हेसो कोण हा कितें लोकांक कित्याक त्रास कोताय तेंका पॉलिटिकल सेपरेट दवराय मुझे कोण बसत आय हॅव नो प्रॉब्लेम कित्याक सगळ्यांक रायट आसा कोणाक इलेक्शनाक बसपा पूण म्हाका तुमी इलेक्शनाक बसूं येंगा ताका थिंग दवरून लोकांक त्रास कोनाका ही म्हगे मागणी हांव इतलें मागोता आनी गव्हर्मेंट आतां CM ना म्हूण तो उरला एक्चुअली ताका नोट घाला CM बरो ना जावन आयज तो हिंग आसा तेजी एक्शन घेवपाक कोण ना तो म्हणटा आपल्याचें कोणाचें कांय करपाक जायना मग तेणी चोरपाचें लोकांक त्रास करपाचें एक सर्टिफिकेट दिवपा ना आनी कितें घरा नंबर पयस दीत तांकां नंबर आनी पयस दिना ताका तांकां नोटीस तांकां सील हिंगा म्युनिसिपालिटीक पयशे नासतना एकूय काम जायना कित्याक लोक आतां कितू लोक येयला मुखार आनी लोकांनी सांगिलां मुखार पयशे मागले हितू पयशे मागले तितू पयशे मागले इवन सर्टिफिकेटी लागून बसून येयले जाल्यार म्युनिसिपालिटी जायना सो हेका लागून आमी मागिलां लोकांनी आमी कुंकळकार मुखार सोन मागिलां आमकां हो CO आमगे म्युनिसिपालिटी नाका आमकां एक क्लीन करप्शन फ्री आनी बरो मनीस जाय corrupt मनीस आमकां नाका. It is like he is not taking us into confidence and we cannot help the people. If chief officer is not supporting us, he is not taking us into confidence, how we can take the people into confidence? So I feel very bad when the people of Kunkuli, they come and they tell their problems to me. So I'm like, you know, I don't know what to do because the chief officer is just not, he just says, if I take some paper and just tell him to sign, or I take any document and I go, he'll tell me, yeah, keep it aside, I'll see, keep it, I'll see. But he doesn't leave his job and he doesn't, you know, attend to that, what I give him. Corruption is going on, but I don't want to say anything openly, but this is like, the people should tell what is their problem. If they have faced anything, they should tell, the people should tell what they मागे घरा आमगे पांजरकडी जाय ती इलिगल घर चलताय पण ती सगळी घर सोडून ते मुगे घरा एकट्या सील मारला कंप्लेंट कोणाले ऑब्जेक्शन नासतना ते कित्या लागून ते मारले ते कळपा जाय आणि पैसे मागता कित्याक आमी पैसे दिना म्हणून तू आमगे घरा सील मारता. CO म्हणटा लोक उलयता तातून कांयच अर्थ ना. हे एलिगेशन्स बेसलेस आसा कांय ताका अर्थ ना कांय प्रूफ ना आणि अशी कंप्लेंट म्हाका समजना कित्याक लागून करता ते आमी हे कॉपरेशन सगळें आसता आतां लिगली जे कायदेशीर आमी करता आनी फटाफट करून उडयता टायम कांयच दवरना आनी खंयच तरी स्कोप ना. चेअरपर्सन म्हणटा की तूं आमकां कॉन्फिडंटाक घेतना सी कितें आसा आमी कशी आय हॅव टू इम्प्लिमेंट द डिसिजन ऑफ द कावन्सील आय एम व्हेरी क्लियर ऑन दीस. कायदो आसा तो इम्प्लिमेंट करपाचें काम ब्युरोक्रेसीचें आसता नाल्यार एक्झिक्युटिव्हाचें आसता. सो आय एम द ऑफिसर सो कावन्सील रिजोल्युशन घेता तें इम्प्लिमेंट म्हाजें करपा जाय. कावन्सिलरान जर गार्बेज कलेक्शन करपा हांवें तें करपा जाय तर गार्बेज कलेक्शन करता म्हाका ब्लेम करपाक शकना लोक ते म्हणटाले की गार्बेज कलेक्शन फी हांव चड घेता म्हणून पूण कावन्सिलान जी रेट फिक्स केला तीच हांवें कलेक्शन करपाक शकता मागीर हांव ओन एड करपाक शकना. कुंकळे सध्या बेकायदेशीर घरा आड पालिकेची कारवाय चालू आसा त्याच फाटभुंयेचेर हो मोर्चा सोंपतकूच COन गांवांत वचून आनीक 10 घरांक सील मारले. आमगेले रिकॉर्डा प्रमाणे ऑलरेडी आमी अराउंड 10 केसीस चलता तांकां आमी नोटीस धाडिल्ली की आमी स्टॉपर ऑर्डर दिला आसतना सुद्दां तुमी काम चालू दवरला अशें आमकां रिपोर्ट येयली कडे टेक्निकला कडल्यान. तुमी आयज सायटीर उबी रावा आमी चेक करतले इन्स्पेक्शन करतले आनी जर आमगे ती स्टॉपर ऑर्डर जर वायलेट जाली आमी सील करतले अशें म्हणून आमी ती नोटीस धाडिल्ली. थोडी येयल्या थोडी येवना आनी आतां आमी इन्स्पेक्शन चालू आसा ऑलरेडी आमी 2-3 सिलींग ऑलरेडी घर सील केले कडेन आसा. ती पयली प्लिंथ एरिया आशिल्ली जेन्ना आमी फर्स्ट इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना टेक्निकलान पूण आतां ती पयली जाल्यार ऑलरेडी घर रेडी जाले कडेन आसा पूण आतां आमी थिंग सील मारले कडेन आसा आनी न्यू घर येयले कडेन आसा. फाटलीच्यान इन्स्पेक्शन जाल्लें तेजे नंतर आनी घर येयले कडेन आसा ती आयज आमी थिंग स्टॉपर ऑर्डर दितले आनी मुखार आमी ताका प्रोसिजर करून मागीर जजमेंट पास करतले. पालिके भायर ब्रेस्तारा वातावरण बरेंच तापलें. निमाणे पोलीस फोर्स घालचो पडलो. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील.